रामा काणकोणकर अजूनही बरो जाल्लो ना, ताचेर उपचार चालू आसात, पूण ताची भलायकी अजूनही स्थिर ना. ताका धड उलोवपाकूय जमना. दुसरी गजाल म्हटल्यार रामान जबानी दिवंक नाशिल्ल्यान तपास आडखून उरला म्हणटा ते सामकें चुकीचें. ताका लागून ताची भलायकी बरी आसा म्हणून जे सांगतात तांणी रामाच्या भलायकेचो हेल्थ रिपोर्ट कोणें दिलो ते सांगचें म्हणून रामाच्या बायलेन मागला. आयकयात तिचें म्हणणें. सकाळी म्हाका एक सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल पळयलो, मिडियान घातलेले आसा की म्हाजो घोव आसा तो तेज्या डॉक्टरान डिक्लेअर केला की तो फिट आसा आनी तो पुलिसा कडेन कॉपरेट करिना स्टेटमेंट दिवपाक. हांव तो पळोवन सारकें शॉक जालें, कित्याक हांवूच तो तर आमची सगळी फॅमिली शॉक जाली की हांव 24 hours तेज्या फुड्यान आसता, दीस रात तेज्या फुड्यान आसून हांवें ताका पळयला की तो कसो मेंटली सद्या कसो वयता. तो तेका चलोवंक जायना, तेका प्रॉपर उलोवंक जायना. आनी हे मिडिया अशें कित्याक म्हणून पब्लीश करता की तो फिट आसा म्हणून. आनी हांव ते मिडियाक सांगपाक सोदता, तूं हे न्यूज हाडटा तूं अशेंय सांग बाबा ते कोण डॉक्टरान तुका सांगला की तो फिट आसा, कोणे तुका डॉक्टरान ते फिटनेस सर्टिफिकेट दिला, ते डॉक्टराचें नांव सांगचें. आनी प्लस त्या पुलिसांनी तुका जेणे सांगला की तो कॉपरेट करिना तेजेंय नांव सांगचें. कित्याक म्हाका आतां डावट येवपाक लागला की हे मिडिया बीन तो कोण आसा पळय तोवूय इनवॉल्व आसा काय हें सगळें नाका जाल्लेलें फॉल्स हे करून ही केस डायवर्ट करपाक. कित्याक म्हाज्या घोवाक न्याय जाय, आमी आयज हांगासर न्याया खातीर आसा. आनी तेजें कंडिशन पळयत जाल्यार न्हू, जे कोणें पळयला पळय तांकां खबर आसा तो मुद्दम तो हें सगळें करिना. तुमकां दिसता तुमी येवन पळया. आनी आमी 2 दीस पयलीं जेन्ना एमएसाक मेवलीं तेन्ना एमएसान आमकां तेंच सांगलें. एमएसाक सांगलें आमी स्टेटमेंट पुलीस डेली येत आसा. एमएसान सांगलें की सद्या तेका तकले मार मेवलेल्या कारणान तो आतां मेंटली फिट ना स्टेटमेंट दिवपाक. आनी एमएसान आमकां सांगलें की ज्या पर्यंत डॉक्टर कन्फर्म करिना ही इज मेंटली फिट, ही इज नॉट एबल टू गिव स्टेटमेंट.